सगळ्यांकाय नमस्कारो. आता पुरा जन गॅस करता आम्ही आता काय असाची आमगे टॅरेसार असाची. आता टोमॅटो सीजन टॅरेसार बर टोमॅटो जाला. आता बर टोमॅटो पिकून रेडी जावन आसा. आता आम्ही काणवोरया थोडे टोमॅटो आजी कसने पुणी करया नवे नवे डिशेस. पिकलो टोमॅटो रेडी जावन आसा पळयाची. खुशी जाता न्हू टोमॅटो पळयतना. पळय कसले पेस्टिसाइड्स जो कसले केमिकल्स आनी मारन तिले प्युअर टोमॅटो म्हण येता. हे आतां आमी हांगा राबून अशीची केल्यार आमकां कसलेय प्रॉब्लेम ना, कसले केमिकल मारना. धैर्यान खाव येता, चेडवां दीव येता, ज्यूस कोन पीव येता, सूप कोन पीव येता. तशी 4 की 5 टोमॅटो झाड आसा तितलेची भरपूर टोमॅटो जाता. आतां हो टोमॅटो व्हरून आमी कसो करया, भायर सकाळ म्हाका उंडी करूं आसा. उंडी एक साईड डिश कसने पुणी करया टोमॅटोन. आमी बरी टोमॅटोनी पियाव मात घालून एक स्पेशल रंदय करया उंडी एक साईड डिश. बारी सिंपल एक 10-15 निमिष भितर जेवची रंदई दिडीर जावन घेत. एक 4-5 पिकल टोमॅटो कट करून घेवया. कशी कट करूं थोडी सोय कांतून दवरलेले सांगा. एक ग्रेवीक एक मसालो करूया. इतली सोयी 2 लवंग सान एक दालचिनी कुडको आनी एक 2 येळू आनी हरवी कोथंबरी कितले फटाफट जात पळया. हाजी एक पेस्ट करून दवरचे. आनी अशाण आतां आमी एक 2-3 चमचे तेल हून करूया. आका जावका बडीशेपी जिरे कसने घालचा ना, आका सासम कसने घालचा ना. बडीशेपीचे चड फ्लेवर येवचे आका घे. आनी आका ते पुलाव वेले म्हणटा पळयाचे बे लीफ ते घालचे. ते घाल्ले कूडले एक अर्ध चमचे कसुरी मेथी. एक डिफरंट पडना हे कोण पळयात तुमी. आतां न्ही एक मिडियम सायजाचे 2 पियाव हाफ स्लायस कोन कट केलेले घालचे. अशी जावका म्हणना तुमकां कोच्चोल जावका जाल्यार कोच्चोल कर येता. अशी केल्यार पियाव खावच्या मेळटा. आनी लायक कोन भाजून घेवचे. मिडियम फ्लेमारी लाईट गोल्डन कलर येवची थंय भाजून घेवची. कितले सिंपल आसा पळयाची रंदई कसने काम ना. ते चिकेची एक भाजून येता म्हणटाना एक चिमटी मिठा पिठी फापुळ्यार ओगी भाजून येते. लाईट कलर येवच्या सुरजल पळका. आत्ता का हळदी पिठी घालया. एक अर्ध मुकाल चमचे हळदी पिठी घालची. आनी वापस लायक करून चाळण घेवचे समाची. आका मी तिखसाणीक कसने घालनाची पळयाची. मिरी जवो तर्ण मिरसांग कसले ना आकाशचेची मिरसांगे पिठी तिखसाणी. ते देखून आमकां कितली तिखसाण जावका तितले मिरसांगे पिठी घालतना एक कपान घालून घेवका. मिरसांगे पिठी घालतना केन्नाय गॅस सिम करका. गॅस सिम करून मिरसांगे पिठी घालनी जाल्यार ते करपता. 1 मिनिट चाळण घेवचे आनी आमी शिनून दवरलेले टोमॅटो घालच्यो. टोमॅटो घालून समची चाळका. हे टोमॅटो चिके शिजूका म्हळ्यार मशी जावन येवका. आतां एक चूर मिठा पिठी घाल्यार टोमॅटो ओग्गी शिजून येता. सम चाळण घेवचे आनी आतां एक अर्द ग्लास उदक घालया. आनी मुच्चळ धांकून सान उज्जारी ते सम शिजून टोमॅटोनी पियाव मेळ नेवका. हे एक शिजच्या मात्र एक 5 मिनिट वता. वरलेले पुरा कसले लेट जायना गडयेन भितर करूं जाता. गे जाल्ले पळय हें शिजलें. आतां आमी वांटून दवरलेले पेस्ट आसा पळयाची सोये वटू ते पेस्ट घालचे. ते पेस्ट आमी कसले घालनी लवंग दालचिनी येळू 2 कोथंबरी घे हें घाल्लेलें पेस्ट. हें पेस्ट घालचें आनी आमकां कितले जावका तितले उदक घालून हें हद करून घेवचें रंदई. आनी धांकून दवरून सान उज्जारी सम मेळ नेवताय खतखताचे. आतां ते पुरो लायक मेळ नेता. मीठ आनी पळोवन जाय जाल्यार हद करून घालून घेवचे आनी कोथंबरी पालो घालच्यो. कोथंबरी पालो घाल्यार आमगेलें रांदय रेडी जाल्या. अशें आमी गेले उंडी आनी एक गॅसार उंडी शिजत घाल्या हांवें. उंडी शिजली की पळया उंडी रेडी जावन आसतले. तर उंडी ओपन करून पळयल्यार उंडी अर्द जाल्ले सुमार वेळ शिजत घालून रेडी जाल्या पळयाची. उनी उंडी ओट्टू आमगे टोमॅटो पियाव रांदय
रेडी आसा कसं नाही तुमकां जाय जाल्यार नांव घाल येतं हांव टोमॅटो पियावर रांदय म्हूण चका रेडी आसा उनी उंडी आनी तिखशी मिर्ची आमगेले टोमॅटो रांदय सुपर कॉम्बिनेशन चेडवांक पुरो लायक इश्ट जातीय आमची मिर्ची तिखशी जावन परंबळी रांदय बडीशेपीची आनी कसुरी मेथीची परंबळा हायलायट जाता तुम पूरा जनांनी रांदय कोण पळोवका आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालका हे व्हिडिओ तुमकां इश्ट जालवय म्हणल्यार लायक शेअर कमेंट करायची आनी म्हगेलें चॅनल सब्सक्राइब करायची बेल आयकॉन ओतविल्यार नवे व्हिडिओजाचे नोटिफिकेशन्स तुमकां येता